तुझ्या लागता काळी मोजे दुखा देता इतलो मोज मुझो केला माता रसलो माता रसलो हरे मोसो अपराध ससलो येंपा दांडो येलो रागलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिला मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिला मोगळा जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतान तूं खरोच हजर आसाय म्हज्या दोळ्यांच्या दिश्टीक एक उंडो दिसता तरी म्हज्या भावार्थ्याच्या दोळ्यांनी हांव देखता सोम्या तुका सगळोच जो देव जावन आसाय मोगळा जेजू ह्या पवित्र जाग्यार आज थोडो वेळ तुज्या संगता करसूंक तुवें म्हाका हांगासर हाडलाय म्हज्या जायत्या राटावळी मदें जायत्या कामां मदें कांय थोडो वेळ तुज्या संगता विशयवान करसूंक तुवें म्हाका हें भाग फावो केलाय मोगळा जेजू तूं मनशां रुपी मनशां मदें आसतना लोक तुका सोदून येतालो पुरासान लेखी नासतना तुजे संगता जायतो वेळ करशितालो तुज्या शिसांनी तुजे कडेन येवन सांगल्लें आसा सोम्या आतां वेळ जालो तांकां वचोंक सोडया आनी त्या वेळार तांचेर बिरमोत पावोवन तुवें म्हणलें आसा तांकां आमी कांयपणी खावंक दिवया आतां ते वाटेर वेतीत जाल्यार ते वाटेर तंग जातीत तितलो वेळ तुज्या सांगातपणान तांणी करशिल्लो आसा मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत तुजे संगता थोडो वेळ करसूंचें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय हो वेळ जेजू भोव पवित्र जावन आसा कित्याक म्हज्या जिविताचें सूख दूख तुजे कडेन सांगूंक हांव हांगासर आसा आमी कोणा कडेन वेचे सोम्या तुजे कडेन आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हणून आपोस्तलांनी सांगल्लें आसा आमी खंयसर वेचे सोम्या आमचे कश्ट दूख सांगूंक तूं इश्टांचो इश्ट आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो तूं आनी त्या देखून जेजू तुजे सरशीन आमी धांवून आयल्या आमचे कश्ट सूख तुजे कडेन सांगूंक खुशी व्हरता येया तुमी कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता म्हणली बसावणी आमकां तूं दिताय मोगाळा जेजू
ह्या भोव पवित्र थळार हो वेळ हांगासर करशिताना तुजो आशिर्वाद म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर, कोणें म्हजे कडेन मागोवंक सांगला तांचेर, विशेष करून कोणें हांगासर थेसांवां धाडल्यान कोणा खातीर म्हूण आमी मागोवंक आयल्या तांचो सोमेज तांचो उडास आमी काडया. स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां सोमेस्तांक आपडोवन दी, तांकां गूण करून दी, बऱ्या भलायकेचें देणे, पातकाच्या बोक्सान्याचें देणे आनी जें कितें तांच्या काळजा मोतींत आशा अत्रेक दवरून हांगासर आयल्यान तें सर्व तांच्या जिवितांत जारी जावं दी म्हणून आमी मागया. जेजू आमच्या सोम्या आनी सोडवंदरा हांगासर आसच्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. विविध कश्ट चूक घेवन ती हांगासर आयल्यान तांच्या काळजा मोतींत आसा ते अत्रेक तुका समर्पण दितात. तांची काळजा मनां तूं उक्ती कर सोम्या. तांच्या काळजा मोतींतली झडाय तुज्या पांयां तळा ती समर्पण दितात. तांचो तूं आसरो जा सोम्या, तांची तूं मजतदार जा. तांच्या जिवितांतले कश्ट सूख तुजे कडेन सांगता आसतना तूं तांकां आयक. तुवें तुज्या मनशा सैबा वेळार सबार लोकांचेर दया दिश्ट घाल्ली. तांच्या कश्टांतले तुवें तांकां सोडयलें. धन सतेल्यांक सवकासाय तुवें दिल्ली. पिडे शिडेंत आसलेल्यांक बऱ्या भलायकेचे देण्यांनी तुवें भरिल्लें आसा. मोगळा जेजू हांगासर हजर आसा त्या सर्व भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे काळीज, तांचें जिवीत, तांचें सर्वस्व तुका समर्पण दिवंक हांगासर तीं आसात. मोगळा जेजू आमच्या जिवितांत तूं न्हय तर आनी कोण आसा आमकां आसरो. तुजे सरशीन आमी आयल्या आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. Povitrotnia, je povitrotnia, amcher devo lieto, amcher devo. Puja Satnam Brahma
हांव तूं आमचे सौम्य जिवीत दिवचे उदार सासनाक वाळची दुश्मनदार आनी मोठीना तूं जिवीत दिवचे सासनाक वाळची दुश्मनदार आनी मोठीना सगळे सुसले येवपाक पवित्र तुका आमच्या काळजा निकळवेल तूं आमकां बापा बोगून सस्ता येवकार पवित्र तुका पवित्र येवकार पवित्र तुझ्या पवित्रज्ञात मुगणा जेजू दाण तुझ्या पवित्रज्ञात हंगसरासरसच्या खरी एका भावा बहिणीचेर सांपावल आमकां सांगता पवित्रज्ञाच्या ध्याना शिवाय कोणी मनीस देवाक बापा आप्पा म्हणून उलो करूंक सकना पवित्रत्व कोणातय आसा तो देवाक आपलो बाप म्हणून उलो करूंक शकता पवित्रज्ञाच्या सक्तीन हांगसरासरसच्या सर्वांक तूं बरो मोगळा जेजू तुवें बसयल्लें आसा तुज्या आपोस्तलांक तुज्याशी सांग हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना म्हजो दार तुमकां धाडटा तो आयिल्ल्या वेळार सर संगती तुमच्या मोतीक हाडटलो म्हजें उतर तुमकां तो समजावंक करतलो पवित्रज्ञा हे देवून हांगासरासरसच्या सर्वांचेर पवित्रत्वाच्या सक्तीन आमकां तूं भर आपोस्तलांचेर पेंतेकोस्ताच्या दिसा उज्याच्या जिपांच्या रुपाचेर आयिल्लो तो पवित्रत्व हांगासरासरसच्या सर्वांचेर येवं दी म्हूण आमी मागया एक संवसारी बापूय आपणाच्या भुरग्यांनी कितें मागता तें दिता संवसारी बापूय जर तर आपणाच्या भुरग्यान तांती विसारल्यार इच्छू दिना ह्या मासली विसारतना जीव धाळ दिना संवसारी बाप जर तर ताच्या भुरग्यांक बरें दिवंक शकता जाल्यार कितलो चड म्हजो सर्गीचो बाप पवित्रत्म्याक विसारतल्या आपणाच्या भुरग्यांक दिना जायत जर तर पवित्रत्म्याक आमी आशेतांव पवित्रत्म्याक आमकां दी म्हूण आमी मागतांव जाल्यार सर्गीचो बाप आमकां दाराळ मापान पवित्रत्म्याक दितलो आपोस्तलो जेजूच्या मरणा उपरांत दारां दांपन भितर आसले बियान ते भरिल्ले तांच्या जिवाची रिस्क म्हणून ते भायर वचनातले पूण खेदाळा पवित्रत्व तांचे थंय आयलो दारां उक्ते करून ते भायर गेले सर लोकां मुखार एक दोन मनशां न्हय बगार हजारांच्या हजार लोकां मुखार ते उबे रावन जेजू क्रिस्ताचे नांव प्रगट करूंक धैर्यान ते भरले तोच पवित्रत्व आमकां समेस्तांक गरज आसा मस्त संगतींनी आमी बियाची आसाव जायत्या संगतीन थावन आमी लिपोवन रावता आमकां धैर्य ना प्रगट तरान उलोवंक आमकां जायना एकामेका आमकां बोगसूंक जायना पूण तो पवित्रत्व जर तर आमकां येत जाल्यार त्या पवित्रत्वाच्या सक्तीन आमी भरताव जाल्यार आमकां सर्व संगतीताचें थंय करूंक साध्य जातलें परत एक बटें येवकार सोम्या पवित्रत्म्याक म्हणया तुझे
घरच्यांनो, नोव्हेंबराचो म्हयनो हो. ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत म्हयनो सुरू करतानाच आमकां सांता भक्तांची परब पवित्र सभा आचरण करूंक आमकां उलो दिता, उडासा काडटा. पवित्र सभेंत हर एका दिसा म्हणले बरी विविध सांतांचो उडास आमी काडटा. ते सांत भक्त आमचें जिवीत बऱ्यान सारूंक आमकां देख आनी प्रेरण जावन आसात. सांत भक्त कोण ते? कोण एक भुरगो विचारता आपणाच्या आज्या लागीं, आबा सांत भक्त म्हळ्यार कोण गी म्हणून. आनी त्या वेळार आबाक ह्या भुरग्याक सांत भक्त म्हूण सांगल्यार कशें समजोवचें म्हूण कळोवंक ना. वयर पळयतना इगर्जेंत एक आरसो आसुल्लो, ग्लास आसुल्लो. हांगासर आमी पळयता ग्लास, तशें ग्लास आसुल्लो. आनी त्या ग्लासांतल्यान सुर्याची किरणां इगर्जे भितर पडटालीं. आनी त्या देखून तो आब म्हणालो नातवाक, आळे पुता, सांत भक्त म्हळ्यार देवाचो उजवाड तांचे मुखांत्र पाशार करूंक जावची मनशां. सुर्याचो उजवाड आरशांतल्यान, ग्लासांतल्यान पाशार जाता. आनी सुर्याचो उजवाड बोंतोनी आसल्ल्यांक उजवाड त्या आरशा मुखांतल्यान येता. सांत भक्त तशेंच देवाच्या मोगाचो उजवाड तांचे मुखांत्र पाशार करतात. सांत भक्त कोण ते? जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलल्ले, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत तांची जिणी संपूर्ण तरान करशिल्ले दादले आनी स्त्रियो आसात. तांचे पैकी पाप साहेब आसात, तांचे पैकी बीस साहेब आसात, तांचे पैकी धार्मिकां, याजक आनी सिस्टरां. सांता भक्तां मदें आसात लायक भावार्थी मनशां. सांता भक्तां मदें आसात काजारी जोडी. सांता भक्त्यां मदें आसात शिकपी मनशां. सांता भक्त्यां मदें आसात सदारणेची मनशां. सांता भक्त्यां मदें आसात विचित्र आजापां केल्लीं मनशां. सांता भक्तां मदें आसात सादी जिणी जियेल्लीं मनशां. कोणाक तर सांत भक्त जावंक असाध्य? सर्वांक आमकां पवित्रपणे जिवंक आपोवणें मेळिल्लें आसा. पवित्रपण कांय थोड्यांक म्हणून रिजर्व करून आमानात करून दवरली वस्त न्हय. बगार पवित्रपण आमकां हर एकल्याक जिवोवच्याक मेळ्ळां तें आपोवणें. पवित्रपणान जिवोवचें आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. केदाळा आमच्या जिवितांत पाताक सोडून बरेपणान जिवंक आमी प्रयत्न करता, थवळ आमच्याय जिवितांत सांतीपणान जिवंक साध्य जाता. पाताक वळखून घेवचें आमच्या जिवितांत भोव गरजेचो वांटो. एका ना एका रितीन आमी सुकून पडटा, पातकांत आमी पडटा. मस्तुबोटी देवाचे उपादेस आमी मोडटा. पेल्याक विविध रितींनी आमी दुखयता, पेल्याक लुकसाण करता. पेल्याच्या काळजा मोतींत दूख येवचे बरी आमी पळयता. हो एक संदर्भ, हो एक वेळ आमच्या पवित्र सोम्या मुखार आमी आसा. आमी ताचे मुखार रावूंक योग्य गी म्हणून आमकांच आमी विचारूंक जाय. पवित्र आत्मो जर तर आमचे थंय येवंक जाय, जेजू आमचे थंय येवंक जाय, पवित्र तत्वे आमचे थंय वस्ती करूंक जाय, तर खंडीत जावन आमचे पाताक आमचे तावन आमी पयस करूंक जाय. पाताक जर तर आमचे थंय आसत जाल्यार आमकां पवित्रपणान जिवंक जायना. आमी भाग्यवंतपणाची वाट धरूंक जायना. आमी सांता भक्तांच्या मेळेंत आसूंक जायना. हो वेळ आमकां आमच्या अंतस्करणाची एक घडी जडती करची. आमकांच आमी विचार करया, आमच्या जिवितांत कितें तें पाताक आसा,
कितें आमकां आनीक कश्टांत आसूंक करता. सोम्यान आजपां करतना बऱ्या भलायकेचें देणें दितना म्हणलीं उतरां आसात. तुज्या पातकांतलें तुका हांव नितळ करतां. आजपांक गरज जाल्यार, विचित्रांक गरज जाल्यार आमच्या जिवितांत पातकांत हांवन आमी मेकळे जावंक जाय. पाताक आनी पवित्रपण दोनी सांगाता वचोंक जायना. एकच आमी पातकांत उरतल्याव नाजाल्यार पवित्र जावंक आमी वेतल्याव. सोम्यान कितलें बरें करून आमकां सांगल्लें आसा. वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक तूं वेताय आनी थंयसर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका कळीत जाता. तुजी काणीक तूं थंय सोड आनी ये आनी पयलें तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत येवन काणीक भेटय. मोगाचेनो, आमच्या भावा कडेन आमी रागार आसचे मात न्हय. बागार जर तर आमचो भाव आमचे कडेन रागार आसा जाल्यारय आमी त्या पातकांतलें सुडका जोडची गरज. मस्तुबटी आमी चिंतचें, हांव रागार ना, म्हाका मोसोर ना, हांव ताचे विशयांत पाड चिंतिना. पूण सोमी म्हणटा आमकां, आमी पेल्या थंय रागार आसावंगी, दुखयलांगी, आमी पेल्याक थंय मोसोर पावतावंगी म्हणलें मात न्हय. बगार पेलो जर तर आमचे विशयांत रागार आसा, मोसरान आसा जाल्यारय आमीच पयलें मॅट काडूंक जाय, बोक्सांनी मागचें तसलें. आज हें आराधन आमी करता आसतना सोम्यातावन जर तर सुडका आनी सोडवून आमी आशेताव जाल्यार खंडी जावन आमच्या काळजांत तावन हेरांत तावन आमी बोक्सांनी मागचे. ह्या वेळार आमकां उठोवन वचून तांचे कडेन बोक्सांनी मागोवंक जावचें ना. पूण काळजांत तावन आमी उडासा काडया. जीं कोण आमचे कडेन रागान आसात, जीं कोण आमकां कितें मानास्ताप आनकी काळजान दवरनासात, तांचो उडास आमी काडया. सोमी आमकां बुकसूं दी म्हणून मागया. सोम्याची खाकूत आमकां हर एकल्याक गरज आसा. कोणी आमी म्हणचे बरी ना, म्हाका बोक्सांनी नाका. मस्तुबटी म्हणटात, मनशा कुळाचें पाताक आयच्या दिसांनी कितें गी म्हळ्यार म्हजें तें पाताक ना म्हणून सुलेखचें. पाताक ना म्हणून लेखचेंच व्हडलें पाताक. आनी त्या देखून ह्या वेळार आमच्या काळजाचेर आमचो हात आमी दवरया. हें जिवीत देवान आमकां दिल्लें. देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान आमकां रचलां. आमी ताचीं भुरगीं. एक एकल्याची काणी, एक एकल्याची जीण ह्या दिसांनी आमी आयकतना आमी ह्या संवसारांत कितले दीस, कितलीं वर्सां वाचतले हांव आमी नेणाव. पूण हो दीस, ही घडी जर तर हांव जियेतां जाल्यार देवाच्या दयेन. पातकांत आमी पडनाशें, पातकांत आमी उरानाशें, पातकांत आमी मोरानाशें. सोम्याची कृपा आमकां गरज आसा. आनी त्या देखून कोणाक हात दवरूंक जाय काळजाचेर. सोम्यातावन काकूत बोक्सांनी मागून हात दवरया आनी पातकाच्या बोक्सान्याचें एक गीत आमी गावया. तुझे सरशी घेता
उजवाडा आणि सतात ओढून नावीची रेवड मागा घालला मोकातावन पोय सोडना नावीची रेवड मागा घालना मोकातावन पोय सोडना पूर्ण मोजो देव करो संगी आसाई मग उजवाडा आणि मोगा ओढून गडमाकाक सोमिया गडमाकाक सोमिया निर्मळ माकादवलो संतोषान तुझे सरशी येता महिमा तुझी गावच्या महिमा तुझी गावच्या मुगचन उबी आमी रावया सोम्यान आमकां कंडी जावन बोगशिलां कित्याक सोमी आमकां केदाळय बोगसूंक तयार कित्याक आमी जाणाव जेजू कुर्सार उमकळून आसतना ताच्या उजव्या बोगलेक सोर आसलो आनी तो सोर जेजू कडेन म्हणटा सोम्या तूं तुज्या राजान येताना म्हजो उडास कर आनी सोमी ताका म्हणटा खंडी जावन आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता आसतलोय सोमी आमकां बोगशिना गे आमी ताचे कडेन बोगसाने विचारल्या वेळार खंडी जावन आमकां तो बोगशिता आमी कुमसार असो सक्रामेंत फावो त्या वेळार उपयोग करूंक जाय कुमसार असो सक्रामेंत आमकां पातकाचे बोगसाने जोड दिता आमकां सुडका आनी सोडवून जोड दिता तो केदाळ आमकां गरज आसा त्या वेळार आमी ताचे तावन कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर पातकाचे बोगसाने जोडून घेवंक आमी हर प्रयत्न करूंक जाय आज ताणें आमकां ह्या वेळार बोगशिलां कोणा कुमसाराची गरज आसा तांकां कुमसार जावंक हांगासर याजक थंयसर आसात हॉलांत आसात कोणा कुमसाराची गरज म्हूण बगता तांणी कुमसार असो सक्राम जोडच्या गोशेत आतां आमकां सोम्यान सुडका दिल्या म्हणल्या संतोशान गावया आमी कन्नडा गीत अनुदिन नन्ना कायुवा देवने म्हणून सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताणें आमकां सुडका दिल्याक ताणें आमकां सोडवून दिल्याक पातकाचे बोक्साने आमकां दिल्याक ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರು ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರು ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸುವೆ
देवा वंदन राजा येसु राजा वंदन देवा येसु देवा वंदन राजा येसु राजा ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿರುವಂತನೇ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿರುವಂತನೇ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 मुगचनो मुरये मायेच्या जिवितांत हांव एक वर्तें लिसांव आमी शिक्यत जाल्लें आसा तिच्या जिवितांत तिणें देवाची स्तुती करचें तिका देवान मिसांव दिल्लें देवा पुताची आवय तिणें जायजे मनशा कुळाच्या सोडवंदाराक तिचे मुखांतर ह्या संवसाराक दिचें म्हणून हे कशें जावचें सोम्या हे कशें जावचें म्हणून बडव्याक तिणें सवाल केल्लें पवित्र आत्म्या वरवीं तें जातलें येदोळ अशें जाल्लें तिका खंयसरी दाखलें नात खंयसर अशें जालां तें कांय तिका कळीत ना सवालां तिचीं सवालां जावनूच उरतात पूण त्या सवालां मदें ती एक करता कितें गे म्हळ्यार देवाची स्तुती ती करता म्हजो आत्मो सर्वेस्परा देवा तें संतोसता म्हजो जीव सर्वेस्परा तें उल्हासान उडी मारता कसलीं अपुरब्याचीं उतरां मुरये मायेचीं सवालां मदें सवालां तिका आसलीं हें कशें घडचें म्हणून तिका सवालां आसलीं मुस्तुबटी आमच्या जिवितांत विविध रितीची सवालां आसात कश्ट म्हाका कित्याक पिडा शिडा म्हाका कित्याक सलवणी म्हाका कित्याक लुकसाण म्हाका कित्याक
कुटुंबांत मरण म्हाका कित्याक तोचो अनुभव कितें आमी करचें असलीं सवाल आमकां दोस्ताना मुरये मायेची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाय. मस्तपोटी आमकां उडास येवचो, कितें आमकां मेळोवंक ना, कितें आमच्या जिवितांत जोडूंक ना, कितें आमच्या जिवितांत आशिल्लें आमकां फावो जावंक ना, ह्या विशयांत आमकां चिंता चड खंत कितें आमकां मेळ्ळां त्या विशयांत देवाक अर्गां दिवंक आमी विसरता. मुरये मायेन कितें तिका मेळोवंक ना, कितें तिच्या जिविताची सवालां आसलीं ती मात्र तिणें तिच्या काळजा मतीं दवरूंक नात. बगार कितें तिच्या जिवितांत मेळ्ळां विशेश जावन सर्वेस्परा देवाचो मोग तिका फावो जाला त्या विशयांत ती संतोश पावता. देवान म्हज्या जिवितांत विचित्र कामां केल्यांत म्हणटा ती. विचित्र कामां येदोळ जावंक नात आनी ती जावंक आसात मस्त विचित्र कामां. विशेश करून मनशा कुळाच्या सोडवंदराक तिणें जल्म दिवंक आसा. हें जाल्यार एक व्हडलें विचित्र काम. तरी पूण ती म्हणटा येदोळूच म्हज्या जिवितांत विचित्र कामां जाल्यांत जावंक पुरो. व्हड सपनां आमी सपनेवन आसाव, व्हड अत्रेक आमी दवरनासाव. मुखार म्हज्या जिवितांत अशें जायजें तशें जायजें म्हणली आलोचना आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. त्यो आलोचनो जारी जाता म्हणसर आमी कितें करचें. सांपावलो म्हणटा तुमी तुमच्यो गरजो देवाक मागण्या रुपी भेटयतनाच त्यो गरजो तुमच्या जिवितांत देवाक दिल्यात म्हणल्या बरवशान ताका तुमी अर्गां दिवंक जाय. व्हडलें सत हें आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरूंक जाय जाल्लें. आनी हेंच नियाळण दोळे आमचे दंप्या. एक घडी मौनपणी बसया. देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण कितें आसा तें उडासा काडन ताका अर्गां आमी दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. उंड्या रुपाकाल ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसाय देखून तुजेंच जिवीत मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्या खातीर तूं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस जावन आमचे मदें आयिल्ल्याक सबार पोटी आमी पातकांत पडोवन तुजे तावन पयस गेल्ल्या वेळार आमकां पातकांतलीं सोडोवन नवी रचना केल्ल्या खातीर मोगळा जेजू तूं देव तरी मनीस जावन आमकां बापाचो मोग कळीत केल्ल्या खातीर आमचे खातीर कुर्साचें मरण सोंसुल्ल्या खातीर निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा हो सक्रामेंत घडन आमचे मदें सदां रावचो तुजो इरादो जारी केल्ल्या खातीर हो वेळ तुका आराधन करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां बरें कुटाम दिल्ल्या खातीर आमकां बरी आवय बापूय भाव भयण दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर्व कुरपे आनी बेसावां खातीर आमकां हर एकल्याक सबार देण्यांनी भरलेले खातीर आमच्या हर एका कामांत तुजो आदार दिल्ल्या खातीर सबार पोटी ल्हान व्हड पिडे तावन विघ्ना आनवारा तावन आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमकां शांती समाधानाचें जिवीत दिल्ले खातीर ह्या दिसा ह्या पवित्र थळाक येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां हर एकल्याक दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर आमकां हर एका दिसा म्हणले बरी विविध मनशां तावन कुटुंबाच्या सांद्यान तावन आमकां मोग आनी हुस्को दाखयल्ल्या खातीर आमच्या आत्मीक गरजांक याजक धार्मिकां आनी पवित्र जागे दिल्ले खातीर पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान जियोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर
तुझ्या आवयक आमची आत्मीक आवय जावन दिल्ल्या खातीर आमच्या कश्टां दुखांत खंती बेजारायंत आमी एक सुरे न्हय बगार तूं आसाय म्हणून तुजो सांगात आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां अनाथ जावन सोडिनासतना पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां धैर्य दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ल्या खातीर वंदन तुका तुका स्तुती तुका वंदन तुका मुगचनो आणखी जायते घडयो संदर्भ आमच्या जिवितांत आमी उडासा काडी येता देवान केल्लें बरेंपण उडासा काडया ताका अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत कितलें चड देवान केल्लें बरेंपण मानून घेता तितलें चड बेसांवां आमच्या जिवितांत आमकां जोडून घेवंक साध्य आसा आमी मनशां कांय बरेंपण हेरांक केल्ल्या वेळार आमी आशेता तांणी आमकां देव बरें करूं म्हणचे थँक्स म्हणचे आमी केल्लें बरेंपण उडास दवरीचें म्हूण आशेता आमचो सर्गींचो बाप तशें आशेना आमचे तावन पूण केदाळां आमी उपकारी मनाची जाता खंडी जावन सडीत बेसांवां आमच्या जिवितांत जोडून घेवंक आमकां साध्य जाता ह्या वेळार अर्गांचें गीत आमी गांवचे मुखांतर देवान आमच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण मानून घेवया ताका आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया आनी सडीत बेसांवां ताचे तावन जोडून घेवंक आमची काळजां आनी मनां उगडया अर्गांचें गीत आमी आतां गावचें ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಸೇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸೇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಸೇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ
पेरेस्पोर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया एक दीस जेजू गेनेझर सरोवराचे तडीसरशी उबो आसतना देवाचें उतर आयकुच्या खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो थोवळ सरोवराचे तडीक लागल्यो दोनी ताणें पळयल्यो पागी दोनींतले देवून आपलीं जाळां धुताले तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन चिकेशे मुखार सुटून रावोंक ताणें तांकां सांगलें उपरांत बसून दोनी तावन सुतो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो ताणें उलोवन जातस सिमांवक सांगलें दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देवया थोवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्यांव पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयतां जाळां उडयल्लींच मासलेची व्हडली एक रास जाळांत सांपडली आनी जाळां पिनोवंक जालीं थोवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें ते आयले आनी सांगातां मेळोवन दोनींनी तांणी मासली भरली देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता एक घडी बसया मोगचनो पेद्रू आनी सांगाती पागी ते जावन आसले सुरविले शिस्ते जेजूच्या काळार शास्त्री फारिजेव हेरोदीच्या पक्षाचे देवळांत काम करचे याजक लेवी अशें व्हडल्या मनशांचो वर्ग आसलो शास्त्री आनी फारिजेव म्हूण सांगल्यार व्हड शिकपी मनीस पूण जेजू ताचे शीस जावंक विंचून काडटा मासली पागतेले सादे मनीस पागी तांचे तावन पवित्र सभा बांदूंक जेजू येवचन घालता जेजू आपोस्तलांक विंचून काडच्या पयलें सगळी रात मागण्यांत ताणें वेळ करशिल्लो कामाक मनशांक विंचून काडटना कसल्या मनशांक आमी कामाक विंचून काडटा इल्ले घटमूट आसले हुशार आसले कामांत इल्ले चतूर आसले गी कसलेय जाता एक 10 जण कामाक आयल्यार पुरो म्हूण आमी म्हणटा गी कोणें म्हणी म्हणलें आसा की तशें म्हज्या तोटांत हितलांत काम जायचें 10 जण जायचे कोणीय जातात म्हूण सांगून आमी म्हणटा गी केदाळां म्हणी बऱ्यांतले बरें काम करचे मनीस कोण आसात म्हूण सोदता खंयच्याय दफ्तरांत ऑफिसांत कामाक इंटरव्यूक आपयतात थोडे बोटी 10-12 कामां आसल्यार हजारांनी लोक अर्जी घालता 10-12 कामां आसची हजारांनी लोक अर्जी घालतात तांचे पैकी इंटरव्यू करतात इंटरव्यू करून कितें करतात खंयच्या की प्रयोजनांतल्या मनशांक कामाक घेतात गी कितले हुशार आसात गी पळयतात बऱ्यांतले बरे हजारांनी आयिल्ल्या लोकां पैकी 10-12 जाणां कामाक विंचूंक आसा तितली जागृतकाय संवसारांत आमी करता कामाक मनशांक विंचतना पूण जेजू सगळी रात मागण्यांत वेळ करसून ताच्या कामाक जाय जाल्ल्या मनशांक तो विंचता पेद्रूचें निदर्शन हांगासर आसा पेद्रू जेजू कडेन म्हणटा जाळ घाल म्हूण सांगता आसतना सोम्या सगळी रात आमी काम केलां कांयच मेळोवंक ना पूण तुज्या उतराचेर बरवसो दवरून जाळां देंवयता खंडी जावन
पेद्रू पागी आनी जेजू एक सुतारी. सुतार्यान मसली धरचे विशांत मार्गदर्शन दिवचें, जाणवाय दिवची. पूण पेद्रू थंय तें कलतेपण आसलें. त्या कलत्यापणाक लागून पेद्रू म्हणटा, तुज्या उतराचेर बरवसो दवरून सोम्या जाळां देंवयता. कितें जाता? सोम्याच्या उतराचेर बरवसो दवरून जाळां देंवयल्ले वरवीं कितें जाता? व्हड एक मासलेची रास जाळांत सांपडटा. आनी हो पेद्रू इतल्या कलतेपणान जेजूच्या उतराचेर तो बरवसो दवरता देखून पवित्र सभेचो तो पयलो पाप साहेब जाता. आपोस्तलांच्या सगळ्या मेळ्ळींत तो मुखेलपण घेवंक शकता. कारण जेजूचेर ताणें दवरलो तो बरवसो, जेजूच्या उतराचेर ताका आशिल्ली ती पातयेनी. जेजू म्हाका जर तर सांगता जाल्यार तो म्हाका पाडाक सांगना, तो म्हज्या बऱ्यापणाक सांगता. राती काम केल्ले आपोस्तोल ते आतां दीस उजवाडटना तांचें काम तांणी मूग दिल्लें, जाळां धुवन नितळ केल्लीं. दिसाच्या जिविताक ते भायर सरले आनी आतां परतून तांणी त्या कामाक तांणी देवोंक आसा. एक बोटी सगळें बांदून जालें आनी कित्याक म्हणले तसली उपगोन मनशाक येता. पूण पेद्रूक तसली उपगोन ना, कित्याक सोम्याचेर ताका बरवसो आसलो. असल्या बरवशाचें देणें आमी मागया. दोळे आमचे धांपया. तें दृश्य आमच्या मोती काडूंक जाता जाल्यार हाडया. जेजू आनी पेद्रू दोगां मनशांक आमच्या मोतयेक आमी हाडया. जेजू आसा सुतारी, पेद्रू आसा एक पागी. पेद्रूचें जिवीत संपूर्ण करूंक जेजूक मोण आसलें. पेद्रूच्या बायल्या सोबायेक ताच्या संवसारी शिकपाक, बायल्या ताच्या ग्रेस्तकायेक जेजू पळयना. जेजू पेद्रू थंय पळयता ताचें कालतेपण. ताका जेजूचेर आसचो तो मोग तो पळयता. साबार लोक थंयसर आसलो. लोकांचो जोमो जेजूक आयकोंक पळोवंक उरडतालो म्हणटा आतांच आयकल्या त्या वाचपांत. आनी तसल्या रास लोकां मदें जेजू पेद्रूचें नांव काडन म्हणटा, तूं जाळां देंवय. लोकांची रास आसूंक पुरो, पूण आमी हर एकलो जेजूक मोगाचो. आमचें नांव काडन जेजू आमकां मिसांव दिता. आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत सोम्यान एका बऱ्या शेवटा खातीर रचलां. आमचें कोणाचें जिवीत उपकाराक पडनातलें न्हय. मस्तुबटी मनशां आमकां म्हणटात, तूं उपकाराक पडनातलो म्हणून, युजलेस म्हणून. पूण आमी युजलेस न्हय, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं, देवाक आमी मोगाचीं. जेजूक आमी जाय जाल्लीं मनशां, ताका आमी मोगाचीं. आमचें जिवीत ताणें आमकां दिल्लें. ह्या जिविताचें देणें आमकां बेश्टें दिवंक ना, बगर एका शेवटा खातीर दिल्लें आसा. आयकल्या त्या वांजेलाच्या मुखार अखेर एक आमकां समजता. जेजू पेद्रूक एक मिसांव दिता, ह्या फुडां तूं मनशांचो पागी जातलोय. आमी संवसारांत एका कुटुंबांत जल्म घेता, कुटुंबांत आमी जियेता. कुटुंबांत आमची मनशां आसात. आमी बायल्यान मस्तू साधन करता कोणना, पूण आमी पयलें जावन मनशांचे पागी जायचे. मनशांचे पागी खंयसर परगांवांत वचोन न्हय,
पयले आमी मनशांच्या मोगाचे जायजे आमच्या घरांत आसलेल्या मनशां सांगता, आमच्या कुटुंबाच्या मनशांक आमी मोगाचे जायजे. कुटाम आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. जेजू पेद्रूक तें मिसांव दिता, ह्या फुडां तूं मनशांचो पागी जातलोय. घरदार, आस्त बदीक, दुडू भांगार, जागो हें सकट आमच्या जिवितांत गरज आसा. पूण जर तर मनशांचे पागी, मनशांचे मोगी आमी जायना जाल्यार हें सकट आमच्या जिवितांत आसून कितेंच फायदो ना. संवसाराक बरें करन जर तर कुटुंबाच्या साद्या सांगता मनशांचे मोगी जावन, मनशांचे पागी जावन जर तर आमी जियेना जाल्यार आमचें मिसांव व्यर्थ. आज जेजू पेद्रूक हांव तुका मनशांचो पागी करतलो म्हणलो. आमकांय आमी जिवोवच्या मनशां सांगता मोगान जिवोवचें तेचलें मिसांव आमकां दिवं दी. आमी तें मिसांव जारी करूंक आमकां साध्य जावं दी. पेद्रू सगळ्या ताच्या जिवितांत आपोस्तोल ताचें जिवीत सोम्या खातीर समर्पण दिल्लें आसा. आमी जाणाव ताची जिणी ताका कुर्साचेर पांय वय करन, तकली सकला करन ताका कुर्सार मारन जिवेशी मारलो म्हणून आमी समजता. म्हणजे अखेर पर्यंत सोम्याक तो साक्ष जालो, सोम्याक तो खाल जालो, सोम्याक तो विश्वासी रावलो. मनशांचो पागी जावच्याक दिलां तें मिसांव आमी जिवोवच्याक आमकां प्रेरण जोडनो गावया गीत सांड जाळां तुजी दर्या वेळेर. सांड जाळा तुझी दर्या वेळेर, दोनी लोकांच्यो सोमियो तुका करूंक आशेता पागी मनशांचो सोमिया वेता. सोडून तुझे संगी आयकूंक आशेता कर म्हजो फाटला. जेजू कडेन आमी मागया परत एकबोटी. आमच्या कुटुंबांत, आमी वावर करच्या जाग्यांत, आमच्या सेस समारा मनशांचो पागी जावच्याक ताणें दिलां तें आपोवणें समजून घेवया. एकामेका माया मोगान आमची जिणी सारचे मुखांतर जेजू थंय आमचो मोग, विश्वास, बरवसो दवरया. आनी ह्या बरवशांत जिवंक तसो जेजू आमकां बेसांवांनी बरोवन दी. सोम्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती करया. जेजूचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. कुटुंबाच्या सर सांद्याचो उडास आमी काडया. कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा. विशेष करून कुटुंबांत पिडेस्त आसात, उतर प्राय पावुल्लीं मनशां आसात, विविध रितींनी कश्टांक वळख जाल्लीं मनशां आसात. कुटुंबांत वळखीच्या मदें फाटल्या दिसांनी अवचित्त मरण पावुल्लीं भाऊ भयणी आसात. तांची कुटुंबाची व्हडा कंती दुखीन आसात. तांचेर जेजू आशिर्वाद घालून दी. झूज जावच्या इस्रायल, पॅलेस्टीन, गाझा ह्या लोकां मदें जेजूचो आशिर्वाद पडोवन दी. शांती समाधान येवं दी. रशिया आनी युक्रेना मदलें झूज आखेर जावं दी. शांती येवं दी. देव आमकां गरजेचो पावस दिवं दी. आनी आमची भूंय बाट कृशी कितें आसा ती बऱ्यान सांबाळूंक आमकां साध्य जावं दी. जेजूचो आशिर्वाद आमच्या गांवाचेर, आमच्या सेसामाऱ्यांचेर, आमच्या सर्व मनशांचेर पडोवन दी म्हणून आशेवन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता.
प्रार्थूया. हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಸುಂದರ ಓ ಸುಂದರ सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिर आया मागो तुझे समान बेटो तुका बलिदान सम्याव्य कामना तुका खानेल्या तुका भुकेल्या वस्तू
सुंदर सोनिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त ते मोगचनो सांजू जेवासाच्या पून थळार आज ह्या नोवेनाच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे मुखांतर देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्घ आमी दिवया. मिसाचें बलिदान अर्घां बलिदान तो एक संभ्रम, कित्याक जेजू क्रिस्तान ताणें ताकाच बापाक केल्लें तें भेटोवणेचें समर्पण आनी ह्या समर्पणा मुखांतर आमकांच आमी देवाक जेजू मुखांतर समर्पण दिता. आमचो वावर, आमची सर्व कामां, आमची सर योजना, आमची पिडे शिडेंत बरिल्ली जिणी, आमचे कश्ट, आमचे कुटाम, आमचे घरदार सर्वस्व ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाक आमी भेटोवन दिवया. ह्या पूण थळार हर एका हप्त्यान म्हणले बरी नोवेना जावनूच आसात. लोक हांगासर येता, विविध गांवांत थावन लोक हांगासर येवन तांच्या गरजां खातीर मागोवंक, देवाक अर्घां दिवंक हो जागो उपयोग करतात. ह्या पूण थळार वावर करच्या ह्या जागांचेर हांगासर सेवा भेटोवच्या सर्व वावराड्यांचेर उदार मोनाच्या दानीचेर सर्वेस्पोर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सांगताच आमच्या काळजा मोतीन कितें आशा आनी अत्रेक आसात त्या देवाक समर्पण दिवन तो आमकां कुरपे बेसांवांनी भरून दी. आमचें जिवीत बऱ्यान ह्या संवसारांत सारूंक आमकां गरज आसा ती मजत दिवन दी. विशेश करून मुखल्या दिसांनी हांगासर वार्षिक फेस्त जावंक आसा. ह्या फेस्ताच्या दिसांनी सबार लोक हांगासर येता. त्या लोकांक सांजू जेवासा मुखांतर बेसांवां लाबोवन दित. फेस्ताचे ते दीस ते हांगासर जावंक आसची सर्व धार्मीक कार्य मिसाचीं बलिदानां बऱ्यान जावं दित म्हणून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवन देवाच्या उतरांत हांव आमच्या जिविताक संदेश जोडूंक आसा आनी युकरिस्ताच्या पवित्र जेवणांत आमी दादोशी जावंक आसा. तर आमकांच आमी आयतें करया. एक घडी मौनपणी आमचें उणेपण, आमची पातकां वळखून घेवया. देवातावन खाकूत आनी बोक्साने जोडून घेवया. संगता बोक्साने मागोवन म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Cristo,
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, साजू जेवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायाचे जिणी जियेवन तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांव पावलून रोमांकारां बरयल्या पत्रांतले वसप. भाव भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जनवेन बरलेलें देखून एकामेकां बूधबळ सांगून तुमकां सांगता म्हूण हांव खंडी जाना. तरी तुमकां कळीत असल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासा येशी करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव नेव असलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगळ करचें म्हजें मनियरपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय असलेलें पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांचे देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्या याजाकी मनियरपणान म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हूण म्हजें क्रिस्तांतय ओडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणा आनी विजमिताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हेर जातीच्या देवान काळ जावच्याक वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावरला. हे एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजलेमांतावन हिल्लिरीक गांवां पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगड जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारची म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुनयादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जांकां ताची खबर परगड जावंक ना ती ताका पळयतली, ताचे विशयांत आयकनातली समजून घेतली. देवाचें उतार हें देवाचे वडकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणयला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कलीत केल्या, जनांगा उजीर आपली न्हीद ताणें उगडल्या. इस्रायलीच्या घराण्यांतय ताका असलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. प्रितुमेर शेकाणशेक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्परा जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावन ताका वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. जो कोण देवाच्या उतराक फाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्ण देख पावला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो.
आनी ताका आसलो एक कारबारी. आनी ताची आस विबडल्या म्हणून धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तो वेळो तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयाच्या रिणकाऱ्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयले लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करार पत्र, बस विगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गंव. कारबाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्राच कितल्याकी चड हुशार म्हणयत. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. संवसारांत हुशारगायेन जियोवच्या विशयांत हांगासर आयची सुवार्ता आमकां उजवाड दिता. हुशारगायेन जियेल्ल्या एका मनशाची काणी अशी आसा. तो एक व्हड आस्तीदार. जायती आस्त ताका आसली. मस्तो जागो आसलो. पूण ताका एक दोसची गजाल आसली. ताचो एक शेजारी आनी शेजाऱ्या कडेन ताका जाग्या विशयांतलो तक्रार. शेजारी इल्लो दुबळो मनीस, पूण हो एकलो कारबारी ग्रेस्त मनीस. ह्या दुबळ्या मनशाचो जागो सबार वर्सां तावन तो गळो नासलो, कृशी करनासलो. धनी एक दीस म्हणटा, माप मेजाप करतना तो जागो आपणाचो म्हणून वाद करता. केज जाता. कोर्टांत केज दाखल जाता आनी मस्त वर्सां केज चलता कोर्टांत. दुबळ्याक वकिलांक दिवंक पयशे नासले, पूण ह्या मनशाक कितलोय दुडू करसूंक आसलो. मस्त वर्सां झुजोन ह्या मनशाक जीक मेळटा. ग्रेस्त मनशाक जीक मेळटा. दुबळो मनीस सलवता. पूण ती जीक ताच्या जिवितांत अनुभव करूंक मस्तो तेंप उरलो ना. कित्याक ह्या ग्रेस्त मनशाचे पूत आस्ते खातीर बापाय कडेन झगडटात. एका पुताक समाधान करतना आनी एक पूत उपराडटा. कशें कशें केल्यार तांचे मदें बापायक आपणाची आस्त वांटेकरण दिवंक जायना. एका पुताक समाधान करतना आनी एक पूत झगडटा. आनी निमाणें बापूय म्हणटा, इतल्या कश्टांनी हांवें जोडलेलें, पूण म्हज्या दोळ्या मुखारच तें विबाड जातें आसा. कित्याक तो करून दी, हो करून दी,
तो वांटो तुवें ताका दिलाय, हो वांटो म्हाका नाका म्हणल्या भाशेन आस्त सगळी पाड पिड्ड्यार जाली. आनी ताका कळीत जालें दुबळ्या मनशाचो अनितीन जोडलोलो जागो हाका खारान म्हणून ताचें काळीज ताका कोशेड ताका खांतोवंक सुरू करता. पूण वेळ उतरोन जाल्लो. पश्चाताप तो पावता आनी तो दुबळ्या मनशाचो जागो कितें आसा तो ताका फाटीं दिवचे म्हणलो निर्धार तो करता. वकिला कडेन वेता आनी वकिला कडेन सांगता, आळे सारको दाखलो हांगासर आसा. ताणें साबार वर्सां तो जागो तासो म्हणून कृशी केल्लो आसा आनी आतां हांव तो जागो ताका फाटीं सोडून दिवंक तयार आसा. त्या मनशान दुबळ्याक अनितीन जोडिल्लो तो जागो फाटीं सोडून दिलो आनी ताचे उपरांत ताच्या कुटुंबांत समाधान रास करूंक शकलें. अनितीन जोडलेलें मस्तो दिसांक उराना तें आमी जाणाव. आयच्या ओपारेंत 3 वर्गाचो लोक आसा. एक धनी, दुसरो कारबारी आनी तिसरे रीणकारी. धनी एका पातयेनेन एका मनशाक आपणाचो कारबारी नेमता. आपणाच्या सगळ्या वायवाटाचो लेख पाक पळोवंक ताका मॅनेजर करता, ताका कारबारी करता. कारबाऱ्या विशांत दूर वेता धनयाक. तुजो कारबारी आजकाल निती प्रमाणे चलना. तो अनित करता, अन्याय तो करता, हेरांक जुलूम तो दिता. आनी हें धनयाक कळीत जातना धनी कारबाऱ्याक आपयता, लेख विचारता. लेख विचारलेंच ह्या कारबाऱ्याक कळीत जाता आनी मुखार म्हाका धनी कामांत दवरना आनी मुखार हांवें मॅनेजर जावन उरोवंक जायना. आनी त्या देखून तो आपणायतल्याक म्हणटा, कितें म्हणटा, म्हाका कोंडोवंक त्राण ना, भीक मागोवंक लज दिसता. देखून कितें करता हांव, अनितीची वाट धरता. कितें करता, तो रीणकार्यांक आपयता. रीणकार्यांक आपोवन तांचें रीण काण गेल्लें करारपत्र हाडूंक सांगता. 100 कुतयो तेल रीण आसलें तो म्हणटा तें 50 म्हूण बरय. 100 गुणयो गोवांचें रीण आसलेल्या मनशाक तो आपोवन म्हणटा तें 80 म्हूण बरय. हांगासर रीणकारी ह्या कारबाऱ्या सांगाता मेळटात. आपणें सूख करूंक ना पूण कारबाऱ्यान सूख केल्या म्हणलें बरी दिसता तरी ह्या कारबाऱ्या सांगाता ते मेळटात आनी तेय अनितीची वाट धरतात. धनी जेजूच्या ओपारींतलो ह्या अनितीच्या कारबाऱ्या विशांत शाबासकी उलयता. संवसार असोच चलता. कोणी एकलो अन्याय करण ओडलो जाला जाल्यार ताचे विशांत ताणें केल्ली सूख, ताणें अपराध केला म्हणच्या बदलेक ताची ओडपण उलोवची मनशांय आमच्या समाजांत आसात. तो जाल्यार एक कारबारी, ताणें कशी ताका बूश शिकयली पळया म्हणची उतरां आमच्या पळकी आमचे मदें मनशां आसात. कारबारी ताणें अनित केली, अन्याय ताणें केलो आनी रीणकार्यांनी कारबाऱ्या सांगाता मेळोवन धनयाक मोस केलो. जेजू ह्या ओपारी मुखांत्र एक बरें लिसांव दिवंक कुशी व्हरता आनी म्हणटा, ह्या संवसाराचे मनीस तांचे मदें वेव्हार करतना उजवाडाच्या मनशां प्रास चड चतूर ते आसात. तांची कामां चड बऱ्यान ते करतात. बऱ्यान म्हळ्यार बऱ्यापणान न्हय बगार. तांची कामां ते कितें चिंतात ती कार्यागात करूंक, ती कामां करूंक ते शकतात. पूण उजवाडाच्या मनशांचें जिवीत तसलें न्हय. मोगचनो आमी पळयता
आज आमच्या समाजांत आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयतना कशें आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयता गे म्हणून भुरग्यांक ल्हानपणारच कसलें लिसांव शिकाप दिवचें आसा. आजकाल भुरग्यांक थांबोवची एक सुलाबायाची वाट म्हळ्यार भुरग्यांक मोबायल दिवचें. पयलें गोंबे गी कार गी आनी कितें आवाज करच्यो वस्तू पुरा दिताल्यो. आतां त्यो पुरा खंयच्योय गरज नात. कितें दिल्यार पुरो एक मोबायल दिल्यार पुरो. आनी पयलें ताका ऑन आनी ऑफ करूंक कळ्ळें जाल्यार त्या दिसा व्हडलो संभ्रम. आमच्या भुरग्याक मोबायल ऑन करूंक कळटा, ऑफ करूंक कळटा. कोणी आयलें जाल्यार फोटो काडपता म्हणचे भुरग्यांक फोटो काडटात भुरगीं. म्हजो भुरगो हुशार जाला, म्हजें भुरगें मस्त शिकलां म्हणलें तसलें व्हड पोवन आवय बापूय उलयतात. आनी कितें म्हणटात, बरें कितें लिसांव शिकोवंक आसा, मागणें कितें शिकोवंक आसा, भक्तीन कशें रावोंक आसा तें शिकोवंक आवय बापूय मस्त जाणां प्रयत्न करतात. आवय बापूय मागणें म्हणटना हात जोडपता, हात जोड बापाचें नांवें काडूंक मागणें म्हणूंक मस्त जाणां आवय बापूय शिकोवचे आसात. पुना संवसार असो जाला की आमी पळयता हेरांक कितें करतात म्हणून, दुसरें कितें करतात म्हणून पळोवचें आनी आमी तेंच करूंक पळोवचें. तें बरें गी पाड गी म्हणून पळोवंक वचनात, व्हरूंक वचनात. त्या भुरग्यांक तशें पुरा दिलां, आमच्या भुरग्यांकय जायचें. तें भुरगें अशें अशें करता, आमच्या भुरग्यांकय तशेंच जायचें. बरें गी तें पाड गी तें म्हणून पळोवंक वचनात. एका घरांत दोगां भुरगीं, त्या भुरग्यां पैकी मालगडें भुरगें इल्लें सादें. आवय म्हणटा दुसऱ्या भुरग्याच्या जल्मा उपरांत, फादर म्हजें दुसरें भुरगें, दोगांय चेडवांचं, दुसरें भुरगें मस्त हुशार फादर. म्हजें व्हडलें चेडूं इस्कालाक गेल्यार तें मार खावन सांजेर म्हजे कडेन येवन रडत म्हणटा, मम्मी म्हाका त्या भुरग्यान आज मारलें म्हणून. पूण म्हजें धाकटें तशें न्हय फादर. ताका एक मार घाल्यार तें 2 मार घालून फाटीं येता आनी सांजेर म्हाका टिचेर फोन करता, तुज्या भुरग्यान दुसऱ्या भुरग्यांक मारलां म्हणून. आवयक बेजार ना. कितें म्हणटा आवय, म्हजें धाकटें भुरगें मस्त हुशार आसा, व्हडलें भुरगें मार खावन येतालें, पूण धाकटें भुरगें दुसऱ्यांक 2 मार दिता. आमच्या जिवितांत जर तर आमी व्हरून पळयना खंयचें बरें खंयचें पाड आमी न्हय निर्धार करचो, बगार देवान निर्धार करूंक आमी सोडूंक आसा. देवाची खुशी कितें म्हणून समजूंक आसा. ह्या संवसाराच्या साली समकणे प्रमाणे आमच्याय कुटुंबांत जावचें न्हय म्हणून आमी उडास दवरूंक जाय. संवसार कितें चलता तें सकट आमच्याय घरांत आमच्याय कुटुंबांत जायचें म्हणून आशेवचें न्हय. बघा देव कितें खुशी व्हरता, देव कितें म्हज्या जिवितांत जायचें म्हणून आशेता, देवाची खुशी ह्या गणितांत कितें आसा म्हणून समजून जिवचें भोव चड गरजेचें. आनी त्या देखून आमी संवसार कितें करता तें आमी शिकचें न्हय. बगार देवाच्या उतरांतावन कितें प्रेरण आमकां मेळटा तें आमच्या जिवितांत पाळूंक साधन करचें. आज सांब पावलान रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें. सांब पावलो म्हणटा, देवान जुदेव न्हय आसल्या जेंतेलाच्या लोकांक सुवार्ता परगट करच्या कामाक म्हाका आपोवणें दिलां. हें मनियारपण म्हाका दिलां. जेंतिलांनी जुदेव न्हय आसल्या मनशांनी तांचें बलिदान देवाक उबारीचें आनी पवित्रत्म्या मुखांतर तें बलिदान पवित्र जायचें म्हणली आशा देवान म्हज्या काळजांत घाल्या. आनी ती आशा जारी करूंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. कोणाक पुरा देवाची सुवार्ता मेळोवंक ना त्या जाग्यांक हांवें वचचें, थंय सुवार्ता करीचें म्हणून जेजूची अभिप्राय कितें आसले, जेजूची आलोचन कितें आसली ती सांब पावलो ताची करता. आनी तो वळ ताका कळीत आसा कितें ते गांव आसात त्या सगळ्या गांवांत वचून सुवार्ता परगट करता. आमकां देवान कितें मिसांव दिलां तें समजोवया. आमी संवसारांत हांवन लिसांव शिकचें न्हय. बगार देवाच्या उतरांत हांवन लिसांव शिकया.
तें लिसांव आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक हेरांक शिकोवया अशें देवाक आमी साक्ष जावन खाल जावन जियोंक जेजू आमकां फोव करूं दी. आमी पातयेन विश्वासान हांगासर आमच्या मोगाच्या सांता सरशीन सांजू हांव जोसेफ वासा सरशीन आयल्या तो आमकां प्रेरण जावं दी. ताच्या देखी प्रमाणे आमी सुवार्थेक साक्ष जावन जियोंक आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट दग्ध कितें आसात सुवार्ता परगट करतना जेजूक साक्ष जावन जियेतना ते कांय न्हय म्हणले बरे आमी जियोंक तो आमकां प्रेरणान आनी कृपेन भरून दी. आमेन. पानांक 109 109. सोम्या काडिको मोगाल तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजा दिवच्यो जावच्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवाचो भेटयता बापा वायंदकाचो अर्पिता तुका तुका मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताक रगवी तूं आमकां. मोगाच्यानो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमे आमच्या नक्की पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या हातारोका आपले परजे खातीर साजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव चड मानवलें. हे सशेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितर निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फोवो कर म्हण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वरी अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवासाच्या पासोत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मर्जान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णून नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. जय 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 जय
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवड तसो गोठ परगटुया. सौम्या जेसू तुझे वरा आम्ही सभारांता. तुझे पुराव जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येला सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या इजकी वर्गा बराबर तिका आपणे मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुवारी मरये देवाचे माये सांगाती, भगवन सांजुजे तिचो पती, भगवन दमदूत, भगवन जुजेवास आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान शिकयल्ल्या उतरांनी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो मारतना देवाचे ते राज मोगाचे शांती समाधानाचे आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी येवून दी म्हणून बापा कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशें नत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत वांटेली जावं कापोवणे लाभली आमी सोमेस्त सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 181 181. सौम्याधिकार सर्गीचे पोषण पिंजिरेंचे देवी गिंडाता प्रमोगाने खावचे श्री सौम्या देणे तुझे. सौम्याधिकार सर्गीचे पोषण पिंजिरेंचे देवी गिंडाता प्रमोगाने खावचे श्री सौम्या देणे तुझे. सस्मी जीविता तुमका हांव आपयता, जीविता सोडून तुमका हांव दिता. सस्मी जीविता तुमका हांव आपयता, येया कया आवाज सगळींचे मना गावता गोजया. सौम्याधिकार सर्गीचे
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या पवन्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा मेळूं हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं आमकां भावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आम सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दैकन बसात. मगाळ भाव भयणो आनी सांजुजे वास बापाच्या भक्तिकनो ह्या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोवन शेतसुदी रोक्तर मनादीक आशिसिरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां हे उपकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व तुमचे इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन उचलोवन व्हेल्ले मनादीक बापू जॉन वास प्रस्तुत देरळगट्टे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलांत आपणाची आत्मीक सेवा ते दिवन आसात. तांकां हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाचें उतरासून नियाळ दीस म्हणून विसरल्या वेळार भोव मोगान आनी मानान तांणी आमकां जायत मळां आनी आज हांगासर हजर आसात. मोगाळ याजाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू समेत सांगात पोवन दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखान आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजर आसच्या सर्व भक्तिकां आनी पोवन शेताच्या डिरेक्टर मनादी आसीसी बाबाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर बरें मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगत पोवन आनी कुमोग गेल्ले याजाक फरंगी पेटे कोवेंताचे मनादीक मनोहर आनी मनादीक जीवन बापानो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुजे वास बापाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेर उबी रांदपाचें मुखेल फोन घेतिल्ल्या जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पिल्ल्या पांडी कट्टा वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतेरेजा समर्पिल्ल्या एरमाटी वाड्यागारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर चडोवन पुसोवन नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमोग करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार कणीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमोग करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां आमी मागता. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेचे तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचूंक कशी वर्तल्यानी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें.
जुजे वाट्सअप भक्तिकांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाक नाव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमचे व्हॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत थंयसर दिवचे एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण हप्त्या मध्ये पूर्ण शेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची वार्षिक पराब नोव्हेंबराच्या 30 डिसेंबर 1, 2 आनी 3 तारखेर मुठव्यान तुमकां कळोवचें तर ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 6 तारखेर वज्याच्या पुरुषां संभ्रम सांजेर 3:30 वरार आरंभ जाता 20 आनी 7 तारखेर सोमारा बावटो उबारून ह्या फेस्ताच्या त्रिधुमाची सुरवात आमच्या वाराड्याचे विगार वार भोवमानादीक सिप्रियन पिंटो करतले उपरांत त्रिधुमाच्या दिसांनी 10:30 वरार आराधन उपरांत मीस आनी नोवेन आसतले 20 आनी 7, 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 तारीख नोव्हेंबर त्रिधुमाचो संभ्रम जावन आसा दनपारां भक्तिकांक त्या दिसांनी जेवण आसतलें नोव्हेंबराची 30 तारीख ब्रेसर ह्या दिसा दनपारां 2:30 वरार तावन सांजेर 4:30 वरां म्हणसर बाप मनादीक बाप बाजील वास आनी ब्रदर प्रकाशाची आराधन स्तुती आरंभ जातली 5 वरार पिडेस आनी मलगड्यां खातीर विशेष मागणे मिसाचें बलिदान हांगासर आसतलें आनी तो दीस जावन आसा प्रायस आनी मलगड्यां खातीर पिडेस आनी मलगड्यां खातीर जावन आसा 1, 2 आनी 3 तारीख डिसेंबराची फेस्ताच्या संभ्रम जावन आसा सांजुजे वास बापाच्या फेस्ताचो संभ्रम आनी ह्या तिनूय दिसांनी 1, 2, 3 तारखेर हांगासर मनादीक बाजील वास बाप आनी ब्रदर प्रकाशाची आराधन स्तुती सकाळींच्या 9 वरार आरंभ जातली ह्या वर्सा संभ्रमीक मिसां सर्व सांजेर 5 वरार आसतली तुमच्या गमनाक ताच्या मदें मीस आसात सकाळीं 11 वरार एक मीस आसा सांजेर 5 वरार आनी राती 7 वरार 3 मिसां हर एका दिसांनी आसतली आनी 3 तारीख डिसेंबराच्या 11 वरार सकाळीं कन्नडांत मीस आसतले आनी सांजेर 5 वरार आनी 7 वरार निमाणे मीस आसतले हांगासर तुमी येवन ह्या 4 दिसांनी तुमचो संभ्रम आमचो संभ्रम दर्तो करूं आनी सांजुजे वास बापा मुखांतर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां एक अपूर्व अवकाश जावन आसा हो अवकाश तुमी गळसून घेयात आनी हाचे मारिफात आत्मीक बरेपण जोडूंक ह्या पूर्ण शेताचो डिरेक्टर मनादीक असिसी रेबल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी तुमकां आमी स्वागत मागता आनी तुमी हांगासर येवन ह्या रितींत वांटो घेवंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा ह्या दिसांनी जायतो खर्च आसा तुमकां मीस आनी दान दिवंक आसा तर दफ्तरांत तुमी थंयसर दिवयेत दफ्तर आतां मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत थंयसर आयतीं आसात तुमी दिवच्या सर्व सहकाराक तुमी दिवच्या मोगाक आनी तुमी दिवच्या दानाक आमी आभारी जावन आसा तुमचो उपकार बावुरता सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता आयच्या दिसाचे हांगासर जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान जावन आसा हांव नाका एकल्यान पानेरच्यान 500 रुपये दिलसन मिनेज आग्रार 1000 रुपये पूर्ण शेताच्या बऱ्यापणा खातीर आयिल्लें दान राजेश लोब बजपे 2000 रुपये संध्या लता डिकोस्ता कारकळ 5000 रुपये रोशन डिकोस्टा बेंगलोर 1000 रुपये जेरोम मोरास मडंत्यार 500 रुपये दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखांतर तुमचेर आशिर्वादां आमी मागता परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं दयेकन उबी रावात सांजुजे वास बापा भगवानी मातुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान
बसया मोगाच्यानो सांज जेवाज बापाच्या पांयांतळी मागोवंक आयिल्ली ते सवा इरादे काळजाचे यात्रेक बोगणां बरें दूख बेजाराय तशें संतोश आशेवन हांगासर आयिल्ले सर्व ते सवा सांज जेवाज बापाच्या पांयांतळी दवरता आनी हांगासर जमल्ली आमी सर्व ह्या सर्व ते सवा कोणे पळय आशिल्ल्यात तांकां तांच्या कुटुंबांत तांच्या घरांत तांच्या वैयक्तीक जिवितांत जुजेवाज बाप तांकां देवातून सर बरें फाव करून दी म्हणून ह्या घडये ताच्या पांयांतळी आमी समर्पिता सांजो जेवाज बापा लागीं मागलो उपकार मेळिल्ले अर्गां परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात बऱ्या कामां खातीर मागल्लें काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्या कुटुंबादारांनी अर्गां पटयल्यात जुजेवाज बापा लागीं मागलो उपकार लाभल्ल्याक अर्गां पटयल्यात भलायकेंत बरेपण दिल्ल्याक अर्गां दिल्या आयिल्लीं ते सवां सबार ते सवां आसात हांगासर हांव एक एकच कळयता पूण कोणें कितें बरयलां तें आमकां कळीत आसा तांकां समेस्तांक बरें मेळोवन दी म्हणल्यार आमची आशा परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळोवंक बरें काम मेळच्या खातीर सबार आनी मागलां कुटुंबांत आसच्या जाग्याच्या तक्रारांतावन मुक्ती मेळोवंक भुरग्यांनी UK वचूंक आनी बऱ्या युनिवर्सिटीन सीट मेळोवंक सर भुरग्यांक आनी युवा जणां खातीर बरेंपण लाभूंक कुटुंबांतल्या सर संद्यांच्या बऱ्या भलायके पासत धुवेक खंयची आडखळ नासतना भायर वचूंक जावच्याक आवय मागता बरो फुडार मेळोवंक कुटुंबांत मोगान आसूंक बरी सैरीक मेळच्याक सबार आनी मागल्या हात भुजां बावळो पेंकाट गांठी गूण जावंक मांयक डेमेन्सिया उणी जावन भलायकी बरी जावंक BC रोड आसचें फ्लॅट विकून वचोंक संबंद जाल्ली मागतात कुटुंबांत समाधान आसा जावंक दुबाव कुटुंबांतलो पयस जावंक आर्थरायटीस गांठी दूख कितावन गूण जावंक नकारात्मक चिंतपा तावन सकारात्मक चिंतपा मतीक येवंक मतीक परिवर्तन फितीसपण माट मंत्रा तावन सुटका मेळोवंक दळदिळपणा तावन सुटका मेळोवंक कुटुंबाची मागतात एलर्जी माथ्याची आंगाचे गूण जावंक जाग्याचें रेकॉर्ड वस्तू कुटुंबाच्यांनी सोरिल्लें तें बऱ्यान पाटी दिवंक भायल्या गांवांक वचूंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक भायल्या गांवांक काम करच्या भयणीक भलायकी कामांत तृप्ती मेळोवंक भुरग्यांक शिकल्लें मतींत उरोवंक व्हडांक खाल जावन तांणी चलच्याक सौदी वचोंक मेडिकल क्लियर जावंक मायग्रेन पिडेत हांवन गूण जावच्याक चौगांनी मागलां मेळोवंक आशिल्ले पयशे पाटी मेळच्या पासत बळंट्यार बऱ्यान जावच्या खातीर मागलां घर बांदचे येवजण हातीक घेवंक आनी आर्थीक रितीर आदार मेळच्याक एकल्याक बरें बिजनेस फावो जावंक दोगांक इज्रायलाक विजा जावंक आमल पिवणेंतान पयसरून कुटुंबांक आदार जावंक एकल्याक वायट चिंतना वायट संगतीतावन ताणें भायर येवंक बिजनेसान मेळोवंक आसचे पयशे मेळोवंक आनी बिजनेस बऱ्यान चलोवंक रीण फारीक करूंक थांक लाभच्याक एका आवयची काळजाची पिडा गूण जावंक भुरगीं मागतात मगळीक व्हडले आरोग्य लाभिसलो परगांवांत शिकपा लोन मेळा अशें भुरग्यान बरेंकन उलोवंक आनी बरोवंक मागलां हट राग सोडोवंक भुरग्यांचे शिकाप बऱ्यान जावंक भांगार पयशे पाटी मेळोवंक मागलां एका तरणाट्यान मिसांक वचूंक घरची मागतात घर बऱ्या तरान विकून वचोंक परगांवांत आशिल्ल्यांक बेगी बरें काम मेळोवंक परगांवांत कामां खातीर पाविल्ल्या भयणीक बरी भलायकी लाभोवंक इज्रायल वेचें भाग फावो जावंक रिजेक्ट जाल्ली विजा परत्यान मेळच्या खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक युरोपाची फ्लायट तिकेट तशें पासपोर्ट एम्बसीची डेट येवच्याक भुरग्याची एलर्जी गूण जावंक घराचें काम बेगीन संपोवंक शिकपा खातीर अडव दवरिल्लें भांगार पाटी हाडूंक विकूंक आसच्या जाग्याक बरें मोल मेळोवंक असायनमेंटांत जाल्ली चूक समा जावन येवच्या परिक्षेन बरेंकन आन्सर करच्याक दोगांचें काजराचें कार्य कितेंच अडखळ नासतना जावंक सरकारी काम मेळोवंक आनी काम परमनंट जावंक गॅस्ट्रीक BP शुगर गँग्रीन गूण जावंक
पॅरालिसीस जाल्ल्या दोगांक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार जोड्यांनी मागला ಮೈಗ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗುಣ ಜಾಂಕ್ ನಾಲಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇರುವ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗಲು ನನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಿವಿ ನೋವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗುಣವಾಗಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲು जाग्याचें रेकॉर्ड बऱ्यान तांच्या नांवार जावंक सासूमांयक बरी भलायकी मेळोवंक जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी करच्या दोशीतावन आनी कोर्ट केसीतावन सुटका मेळच्याक परगांवांत बरें काम मेळोवंक परगांवांत असले एकल्याचो बावळो दूख गूण जावंक माथ्यार जाल्ले घाय उणें जावंक शिकाप जाताच बरें काम मेळोवंक भुरग्यान शिकल्लें मोतींत उरोवंक बरें मार्क्स काडूंक फिनलँडाक कामाचें गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावंक तांणी थंयसर पावोवंक दुबयंत असलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक दोळ्यांची कोरोज एलर्जी गूण जावंक कॅनडाचें PR हाताक मेळोवन बरें काम थंयसर जावच्याक शुगरा वरवीं ऑपरेशन जाल्लें पांयांचो गाय बेगीनच गूण जावंक आसचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक एकल्याच्या आंगाची खता एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक एकल्याच्या पांयांच्या शिरेची दूख उणी जावंक एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्या कामांत बरें प्रोजेक्ट मेळचे खातीर एकल्याक हर्नी आनी पायल्स प्रॉब्लम गूण जावंक मादक वस्तुतान सुटका मेळोवंक ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ पिडेक किमो घेतल्यांक बगी बरी भलायकी मेळोवंक ह्या त्या सवां खातीर आनी सबार आनी आशेवच्या तांच्या सर संगतींनी TV मुखांतर हे नव्यान पळोवन थंयसर तांचे इरादे भेटोवच्या हर एका भक्तिकांक तांणी आशेवचें तुजें वाज बाब तांकां बरें फाव करून दी आनी ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धीक तशें विविध रितींनी जेवणाक कुमो करच्या आदार दिवच्या हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरच्या विविध रितींनी कुमो करच्या गांवांतल्या परगांवांतल्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप ताच्या मिसनार आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी सांगात आज काळजाचे जायते अत्रे घेवन आमी हांगासर आसां हांवें मागलें जुजे वाज म्हाका दिता म्हज्या कुशीन बसुल्ल्या की तें मेळा जय ताकाय मेळोवन दी म्हणून आमी दिंबी घालया हात वयर करया एक आमच्या एक नामान मरी आनंद बापा हांगासर आशिल्ल्या एकामेकाक बरेंपण जावं दी आनी घरांनी आसून बरेंपण आशेतल्यांक की तें मेळोवन दी जुजे वाज बाप फावो करता कित्याक दिंबेर पडून ह्याच थळार ताणें मागल्लें आनी आचार्यांनी थंयसर उदक उसळ्ळें तर आमी दिंबेर पडोवन जुजे वाजाक सांगाता घेवन देवाक उलो मारया आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी जोडून घेवया हात वयर करया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गास जाता खुशी संवसारान सांग आम सदीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमशिता तशी आमचे पडटा दुरुस्त आनी आमकां आदार पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन बदले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर दुसदेव आनी सेवीक पोट तुज्या खुशीचें जेसू भगवते मरिये देवाचे मे आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमने महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा जशा दिसत आनी सदां सर्वता आमेन मोगाच्या नो मुखल्या दिसांनी हांगासर जावंक आसचें भक्तीपणाचें कार्य हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक पयसतान लागीं नेतल्याक बरेंपण मेळोवन दी जुजे वाज ताका फावो करून दी आनी ह्या सर्वांक मांडावळ करच्या तयारी करच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवातावन आशिर्वाद फावो करून दी म्हणून एक आमच्या पाय एक नमान मरी आनंद बापा आमी भेटोवया सगळें कार्य हांगाचें भक्तीपणांक रुजवात दिवचें जावं दी हात वयर करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझी राज आमकां तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान सांग आम सदीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशिता तशी आमचे पातकां मुगस आनी आमकां आदार पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन बदले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर दुसदेव आनी सरी पोट तुज्या खुशीचें जेसू भगवते मरिये देवाचे मे आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा जशा दिसत आनी सदां सर्वता आमेन
बघेवून जुजे वासाची लदीन सुमया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतसी मात्रिंदा एकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापूच्या देवासपणा वाढून आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळी गायजीनी जीवन सुगुर्त जावन रित्या बायांनी सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदोने संपडल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलिक बोवार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंदांचे भक्तीपणादान मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बोवार्थ दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागना दिल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बोवार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेड्यांक एका गवळ्या कालिना धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले नव्यानाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफंक्त तेच वाटे आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज भेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दसो मोग हजारो लोकां वणशा तूं सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगळिल्ल्या सशीन धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचें उतार प्रगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर पेलाचे बचाव विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिड्यांत आसल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट दिल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय तां तुज्या मोगा दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आमच्या पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांवन कितेंच पयस वचूं आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या असर पासांतान आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी म्हयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोंचें भाग आमकां मेळाशें कर आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखींक पिडेंक कश्टांक अडचणेक संपडल्या थंय
तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जायत्या जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय, आमची पिडा गूण कर, आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारेनांतल्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय असो. आज सांजू देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरूं. आमेन. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडे शिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरयत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूस जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फोवो कर म्हूण मागता. आमेन. आनी त्याच सोडवंदारा देवाचो आनी त्याच सोडवंदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमेन. Zewas Bapa Ugla Bali Matuka Kurpa Magumi Bapa Vigna Sadinaka Socorro, Kushizalo, Sandesh Tatsu, Prasakelo, Mignan Varan, Kastani Dukha, Dubra Gatya Muga Adatu Vedilo, Sanzu Zevas Papa, Ugla Pani Matuka, Kurpa Magumi Bapa Ignata Nikata Sergi Jawate Solo Shika Satak Sandu Agalabu Zurami Kurpa Diwam Kurpa Maya Muga Sulung Jamagu Di Kurpa Sanzu Zevas Bapa Hugla Pani Mantuka Kurpa Magu Di Bapa Vigna Sadinaka Zuzevas Bapa Mata Mesa Suportoru Mogamisa Nevachi Kushi Ami Kalvancha Devi Kurpa Magondi Mutali Mata Sanzu Zevas Bapa Hugla Pani Matuka Kurpa
गुंगी बापा विघ्नासाठी नाका विघ्नासाठी नाका विघ्नासाठी नाका मोगल पुत्रा सोडीन आमका बरी आशीर्वादी आमका Sansewas Bapa, आम्हा बसत विनंती बघीवन कुसचे कुबेनीवर आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.